हे मामलेदाराचे काम जाल्यार शेतकी अधिकारी कितें करता असो प्रश्न आमदारांनी शेतकी मंत्र्याक विचारिल्लो। हाचेर जाप दितना रवीन सांगले, मामलेदारांनी शेतकी खात्याची जोड बसका घेवन हो विशय सुटावो करता, पण आमदार अजून धादोसी नासले। उपरांत मंत्र्यान मदस्ती केली आणि क्षेत्रीय शेतकी अधिकारी सगळ्या बांदाची पळोवणी करतले अशें आश्वासन दिले। मानशेकरांनी मानच्यो उदकाचेर भरतेचेर उदक घेवप आनी सुकतेचेर सोडप हे येयल्ल्या दिसाक शेतां बुडोवन जे दोन दोन पीक काडटा ते कशेंच तें उदक दिवंक पडना, कारण तांकां जाय पयशे जोडपाक। म्हणून तेंचेर कितें उपाय काडूंक जाय तेजेर हें करचें। कारण आमचे एक मिनट सर, एक मिनट। कारण आयज तुमी जाणा भारतान आमची शेताचेर म्हणटा ते सगळो आमचो एक बॅकबोन कसो, इकॉनॉमी जर आमचो वाडटलो जाल्यार आमचो बॅकबोन। हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर, जे झेडीओ आसा ते कितें तरी काम करता। आमी कितें जाल्यार मामलेदाराक सांगता, मामलेदार FIR हें करता। जे झेडीए आसा पळय झेडीओ ते कितें म्हणून काम करता, ते कंप्लेन करच्या पयलीं कंप्लेन जर जाता जाल्यार हे डेली कित्याक इन्स्पेक्शन करना आनी डेली हे लोकांक कित्याक न्याय मेळून दिना। कितें जालें मागीर FIR करप आनी मागीर तेजो परिणाम काय केन्नाच येयना। हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर, हेजेर आमकां शेतां जर वाचयतलो जाल्यार हेजेर सारको म्हणजे एकदम सारको ठोस निर्णय काडचो पडटलो स्पीकर सर। आनी हे मंत्र्यान आमकां जाता आतां हितून ह्या हावजान सांगूंक जाय हें केन्ना पर्यंत जातलें, जावं ह्या फुडले 3 म्हयन्या भितर आपूण करतलो, हें आमकां मंत्र्यान सारकें आमकां ठोस सांगचें पडटलें। स्पीकर सर, आतां आमचे माननीय आमदार सांगलां की जें आसा हे सुंगटांचे भितर घेवपाचें भायर सोडपाचें आनी ते भितर मानशेक भितर येता ते सुंगटां ते सगळे तुमी मामदाराक हें करपाचें। कितें ते मामदाराक त्या एक्ट प्रमाण ताका पावर आसा, ते उदक सोडपा लावपाचें, भितर घेवपा लावपाचें। आमी फक्त बांदारे बांदता आनी मागीर ते जे हितून शेतकरी जे आसात आनी शेतकरी ते हितून उदक भितर घेता, कोण सोडटा, कोण नुस्तें सुंगटां पुसता, कित्याक हें सगळें तर मातशें तुमी मामदार जर सांगलें मामदार एक्शन घेतलो। स्पीकर सर, हांव कितें म्हणटा तुमचे हे आग्रीच्या डिपार्टमेंटाक लागना, ती सुंगटां भितर घेता भायर घेता लागना। आमकां सॉयल कन्जर्वेशना बांद पाहिजे। बांद जाले पूण शेतांय तुमकांच लागता न्हू। एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसल्या कारणान शेतां वाचोवपाचें आमचें पयलें काम। एज पर आग्रीचे टेंडन्सी एक्ट मामदाराक पावर दिल्ले आसा आनी मामदार त्या हेजें पळयता आनी मामदाराक तुमी जर कंप्लेन दिली, मामदार इमिजिएटली एक्शन घेवपाचें, उदक सोडपाचें, सुंगटां सोडपा भायर। स्पीकर सर, हांव कितें म्हणटा मंत्र्याक विचारूंक सोदता, आमचो झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आहा तो कितें करता, तेजी ड्युटी कितें? शेतां जर वाचयतलो जाल्यार आमी तेजेर कितें करचें पडलें? स्पीकर सर, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराक जे उदकाचें लागना ते भितर जे आसा तेंची कमिटी आसता, ते कमिटीनी जे आसा ते कमिटीक तुमी जर मामदाराक जर सांगूंक जाय, मामदार इमिजिएटली ते उदक भायर घालतले, सुंगटां वयतले भायर कटकट ना। एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटा सुंगटां एग्रीकल्चरान पडनाय म्हूण, सारकें आहा, बट तेगे ड्युटी आहा शेत रोवपाची, सुंगटां सांबाळपा न्ही, शेत रोवपाची। सो म्हाका फकत जाण जावपा जाय मिनिस्टरा कडेन, ही सुंगट भायर घेवन सुंगट पड पोसताय ते कितले शेत रोयताय। I think we need to have a meeting, a serious meeting, how to solve these issues over there. कित्याक आमकां कुमदादीकूय कारांबोली भरपूर त्रास जाता. There is always somebody is doing something wrong. No? तांणी सांगल्या पळय न्ही, म्हणजे आमी झेडीओकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिता की खंयची शेतां ते बुडोवन दवरता पळय न्ही, हेच राजेश फळदेसायचो इंटेन्शन तें आशिल्लें की तांच्यांनी एक जो रिपोर्ट करचो की बाबा ही शेतां कायमची ते उदकान बुडोवन दवरता, ती झेडीओ ऑल्सो वील डू द इन्स्पेक्शन इन फ्युचर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।